गोयात बटाटो व्हडा प्रमाणात आयात करतात। उत्तर प्रदेशात पिकपी बटाटो महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या बाजारांतल्यान गोंयान मेळटा। ताची रेट खंय वाडटा। उत्तर प्रदेशांतल्यान डायरेक्ट घेतल्यार खंय सवाय आणि बरो मेळटलो। आयज उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन हाच्या फुडारपणान गोंयांत एक गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड मार्केटिंग लायफस्टॉक बोर्ड ह्या दोनूय हांच्या जोड पावलां आयज बायर सेलर मीट घडोवन हाडल्या आनी हेजो उद्देश आसा की जो उत्तर प्रदेशांत बटाटो तयार जाता हो डायरेक्टली जर गोंयांत येयलो जाल्यार आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक गोंयच्या आमच्या जनतेक बटाट्याची जी लाभ आहा हो बऱ्या बटाट्याचो लाभ गोंयांत जावंक शकता आनी बऱ्या किफायती रेटीनूय मेळोंक शकता। आतां पळोवंक गेल्यार जो उत्तर प्रदेशांत बटाटो पिकता वो महाराष्ट्रांत वयता, कर्नाटकांत वयता आनी कर्नाटकांतसून डायरेक्ट आमकां मागीर येता। म्हणजे हो जर डायरेक्ट आमी जर कनेक्शन जालें जशें आतां आमी उत्तर प्रदेशाकसून जर हाडलो जाल्यार हो पोटॅटो आमकां आनीक बऱ्या किफायती रेटीन गोंयांत मेळोंक शकता। गोंयांत खंय तवशें आणि चिटकी व्हडा प्रमाणात पिकता। गोंय स्वयंपूर्ण। चिटकेची आवक खूब वाडलेली आहा। म्हणजे आमचे गोंयचे फार्मर्स चिटकी तयार करपाक लागल्या, भेंडी तयार करपाक लागल्या, ग्रीन चिली तयार करपाक लागलेले आसा, कुकुंबर म्हणजे तवशी तयार करपाक लागलेले आहा। अशे वेगवेगळ्यो भाजयो आमच्या गोंयांत हेजें उत्पादन खूब वाडलेलें आहा। म्हणजेच स्वयंपूर्ण जावपाक लागून आमी साक्षर जाल्ले आहा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।